महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो इदं फलं मया देव साधनं मुदरस्व तेन मे सफलाप्तिः भवेत् जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर 127 सप्ताहाची आता सुरुवात जाल्या. सो सुरुवात बरी जाल्या. वर्षाप्रमाणे सगळे व्यवस्थित जाला आणि आता लोकांचे दर्शन सुरू जातलें. नियमीत कार्याप्रमाणे सांजचे पार येतले, संगीत आसतले, मैफिली आसतल्यो आणि लोकांनी आव्हान करता की लोकांनी आनी मोठ्या संख्येन येवचें. वर्सा येता त्यापेक्षा चड संख्येन येवचें. ह्या वचून पावस ना व्हडलो, सो ती संदी घेवन लोकांनी येवचें. बाकीचे आमचे सगळे कमिटी मेंबर सगळ्यांनी उत्कृश्ट काम करून व्यवस्थीत अरेंजमेंट केल्या. खंय कितें चुकलां जाल्यार तुमी आमकां नोटिसाक हाडचें, पण सो फार म्हाका दिसता सगळ्यांनी वेवस्थीत काम केलां. आनी आज हांगा आमचे बरोबर सदांच येता आमचे MLA पेक्षा आमचे फॅमिली फ्रेंड ते मोविन गुदिनो. जे वर्सा ते सप्ताच्या वेळार नाल्ल दवरतना तो आसतात ते आसतात. राजेश साळकर आमचो वास्कोचो आमदार, मोविन गुदिनो आमदार प्लस मिनिस्टर आनी प्लस आमचो लागींची कॉन्स्टिट्युएन्सी. त्या प्रमाण संकल्प आमोणकर हे तिगूय जाण मुरुगांव तालुक्याचे आमदार आज हांगा तुमच्या समोर प्रसन्न म्हणजे प्रेझेंट आहा. तेन्ना इट्स आमचें खरोखरच भाग्य की तिगूय एकदम आयले आनी हांगा बसले म्हणून. दामोदर भजनी सप्ताच्यो शुभेच्छा दिता. आनी दामबाबाचो सप्ताह सुरवात जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता एक दीस चलपी म्हणजे फाल्यां दनपार पर्यंत तो सप्ताह टॅक्निकली आसतलो. मागीर फेरी तर 7 दीस आसतली. सगळ्यांनी येवचें, दर्शन घेवचें, दामबाबाचे आशिर्वाद घेवचे. दामबाब आमी सगळेच जाणां आमचे गोंयचेच एक आराध्य दैवत आनी उल्याक धांवून येवपी देव अशें आमची सगळ्यांची मान्यता आसा. आनी अशें देवाक हिंदूच न्ही तर सगळे धर्म आनी सगळ्या जातींचे लोक हांगा येवन दामबाबाक आपले ब्लेसिंग मागपाक येता, आपले आशिर्वाद घेवपाक येता, दर्शन घेवपाक येता. सो ह्या वर्सा पसून सप्ता कमिटी आनी म्युन्सिपालिटी हे दोगूय जाणांनी मेळून भरपूर बऱ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा आनी थोड्यो SOPs गव्हर्मेंटानूय घाल्या खंयची घटना घडची न्ही म्हणून. सो सगळ्या कडेन मागता की सगळेच गोंयकारांनी जशें तुमी प्रत्येक वर्सा येता ह्याय वर्सान ताच्याकून मोठ्या संख्येन येवन जशें बेगीन सांगलां पावसूय ना, सो ताजो एक फायदो घेवन दामबाबाचें दर्शन आशिर्वाद घेवचे आनी जाता थंय SOPs मेंटेन करून चड गर्दी करची न्ही आनी अशें करून एक बऱ्या रितीन आमी सगळ्यांनी एक बऱ्या मोठ्या दबाज्यान आमी हो मनोवपाचो ठरयला. बरे गायक आज आमकां रातचे दिसतले. कालूय गायकांचा जो हे जालो वासियांना तशेंच आख्खे गोंयकारांक आमचे सप्तकाची हार्दिक शुभेच्छा. आयज आमचो वास्कोकारांचो सप्ताक बट आख्खे गोंयत न्हू आख्खे आमचे देशाचे लोक जशे आमचे नेबरींग स्टेट महाराष्ट्रा जावं कर्नाटका हे सुद्दां स्टेटींचे लोक हांगा दर्शनाक लागून दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक लागून मुद्दाम येता हांगा. आयज वास्कोकार तशेंच बाकीचे आमचे आख्खे गोंयचे लोक दामबाबाक खूब मानतात. आयज जे कार्य आमचे आसता ते आमी दामबाबाक पांयां पडले शिवाय या नाल्ल दवरल्या शिवाय आमी केन्नाच कसले कार्य करपाक फुडें सरना. तेजेर कडेन नाल्ल दवरून पांयां पडल्या उपरांतूच आमी कार्य करपाक फुडें वयता. आयज सप्तकाच्या निमतान आख्खे लोक हांगा येयलेले आसा. आयजूय आमी नाल्ल दवरपाक येयलेले आसा. दामबाबाचो आशिर्वाद सदांच आमच्या आख्या गोंयच्या लोकांचेर आसा, स्पेशली आमच्या वास्कोकारांचेर हो सदांच आसा दामबाबाचो आशिर्वाद. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा हो 127वो सप्ताक जे आमी मनयता. हांव मागता कितें दामबाबाचो आशिर्वाद सदांच आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसूं, तशेंच गोंयच्या लोकांचेर आसूं. तेंची सगळी मनोकामना जी आसा ती पूर्ण जावची आनी अशीच लोकांक सगळ्यांक ताकद दिवची आनी बरो सगळ्यांक आरोग्य दिवचें आनी सगळ्यांचो जी मनाची इच्छा आसा ती पूर्ण करची. आयज वास्कोकार 127वे सप्तक साजरे करता. हांव वास्कोच्या आनी फूल गोंयच्या जनतेक तुमच्या मिडिया थ्रू आमंत्रण दिता की आमच्या सप्तकाक येवन दर्शन घेवचें. हे सप्तक फक्त वास्कोकारांचेच न्हू तर सगळे गोंयकारांचे. आनी म्हाका दिसता दामबाब हो वास्कोंतलो सगळ्यान महान जो लोकां पर्यंत पावता आनी खुबश्यो गजाली तेज्या कडेन मागणें केल्यार खंय तरी पावोन जाता. तशेंच हांव मागता सगळ्या गोंयकारांक तुमी येतात तेच भशेन 7 दिसांचें हें सप्तक सगळ्यांनी दामबाबाचें दर्शन घेवचें. देव बरें करूं. देव दामोदर सप्ताक 127 वर्सां जाता आनी ह्या 127 वर्सां सगळींच गोंयकार ह्या देवाची दर्शन घेवपाक येता, भावीक येता, विविध गांवांतून येता.
वास्कोन मोठो सण म्हणटा एक सप्ताह. त्या निमतान सगळ्यांच्या हांगा भाविकांच्या लोकांच्या घरांत लोक येतात, सोयरे दायरे येतात आनी देवाचें दर्शन घेवपाक येतात. हांव देवा सगळींच गोंयकारां कडेन सगळ्यांक शुभेच्छा दितना एकूच मागता देवा कडेन की सगळे जाण जेंचे येता हांगा तुमचे कडेन येतात तेंची मनोकामना पूर्ण जावची ही देवा कडेन प्रार्थना करता. पांय पडून आज आमच्या वास्कोच्या सगळ्या सप्तकान आज आमचे 12 दामोदर महाराजाचो आमचो नाल्ल दवरून आज आमी सप्तक चालू करताय. आणि सप्तकात आज हांव सांगूंक सोदतां की सगळ्या लोकांक आमच्या वास्कोच्या सगळ्या लोकांक आज देवाची हें दर्शन घेवन सगळ्यांनी आपले धंदे भुरग्यां बाळां लागून आशिर्वाद घेवचो. आणि आज पळोवपाक गेले जाल्यार आज आमचे गोंयचेच असो हो सप्तक म्हणपाक जायना. ह्या वास्को शहरा पयले जाल्यार आज सगळे ऑल इंडिया लोक आसात, आख्ख्या इंडियेचे लोक हिंगा रावताय. त्यांचो सगळ्यांचोच आज व्हडलो सप्तक आसा. आणि ह्या सप्तकाक तुमी सगळ्यांनी येवन हिंगा देवाक आशिर्वाद घेवचो. आणि आज आमचो हिंदू समाजाचो महाप्रसाद आसा, तुमी सगळ्यांनी तेजो लाभ घेवचो. आयज हिंगा व्हडलो उत्सव जालो. 12 सुमार नाल्ल दवरतले, तो फाल्यां 12 पर्यंत चालू आसतले. माझी विनंती आहे सगळ्या गोंयभरच्या लोकांनी हिंगा येवन देवाचें दर्शन घेवपाचें, कित्याक हें दर्शन खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी देवाक हिंगा हाडला तें खूब इम्पॉर्टंट आसा. त्या खातीर सगळ्यांनी मेळोन दर्शन घेवपाची इतलीच इच्छा.